बाजार टेनंट मार्केट एसोसिएशन तर्फे सगळे व्यापारी एकत्र हांगासर आयिल्ले आसात। तेन्ना आमी मिडियाक कळोवन दिता जी बाजारांत जी घटना गेल्या शुक्रारा जाली ती घटना खरें म्हटल्यार बाजारांत जावंकूच नासली आनी ते अफवेन सगळ्या मार्केटाचेर पूर्ण परिणाम आयलो, वेपाऱ्यांचेर परिणाम आयलो। लोक हातूंत खूब पॅनीक जाले। लोकांनी ते एक तरेचो हे घेतले, भंय घेतलो की मार्केटान कसले तरी पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी मार्केटान कोणूच ग्राहक येवपाचें बंद जालें। खरें म्हणजे सांगपाक मेन मुद्दो जी घटना जी हांगासर जाली घडली ती खरी घटना ती घडोवंकूच ना। आमकां तेजो क्लियरन्स रिपोर्टूय मेळ्ळो। जी घटना घडोवंकूच ना ती घटना घडल्या सारकी करून दाखयली आनी मार्केट अचानक 4 दिसां खातीर बंद म्हणून डिक्लेअर केलें। जेन्ना ह्या मिडियाचेर आमकां कळ्ळें की मार्केट अचानक 4 दिसां खातीर बंद केलें अशें कळ्ळें तेन्ना आमकांय कळोंक ना की बाबा मार्केटान जाल्यार तरी कितें। तेन्ना आमी त्या अफवेचो हे विचारपा खातीर आमी सगळे जाण आमी मेयरा कडेन गेले की बाबा तो अचानक मार्केट बंद कित्याक केलें, कारण कितें। तर तेणें आमकां एक्सप्लेनेशन दिलें की मार्केटान कोण तरी पॉझिटिव्ह हो मेळ्ळा, एक बायल मेळ्ळा, त्या खातीर आपूण मार्केट बंद करता। थोड्याशा गोष्टी अशें आसता की मार्केट वेपारी आसा, संघटना आसा, ताका ह्या गोष्टी पयल्यो कळोवंक जाय। ते कळनासतना तुमी अचानक आमकां मार्केट बंद कर म्हणटा आनी अचानक मार्केट बंद करता आनी हेजो दुश्परिणाम सगळ्या मार्केटाचेर जाता, वेपाऱ्याचेर जाता। कितें आसता थोड्यो गोष्टी अश्यो आसा मार्केटान तातूंत थोडे पॅरिशेबल म्हणजे जे पिड्ड्यार जाणाऱ्यो वस्तू, भाजी आनी कितें आसा ह्यो वस्तू खराब जाणाऱ्यो। थोड्याचो माल भायरसून येता, भाजी येता आनी कितें येता, ते जर अचानक जर बंद केले जाल्यार तेजो पूर्ण परिणाम तेजेर त्या वेपाराचेर इफेक्ट जाता। पयलींच हेजे 3 म्हयने पयलीं मार्केट सगळें बंद जालें, पूर्ण मार्केट बंद आसलें। लोकांचे वेपाराचे खुबशे लुकसाण जाल्लें आसा। तरी पण आमी तें लुकसाण सोंसलें कित्याक जो कितें आयचो महामारी कोरोनाचो जो इफेक्ट जाला तो फक्त गोंयाचेर येवंक नासलो, सगळ्या भारताचेर आसा, अख्खे वर्ल्डाचेर आसा। आमी हें मान्य करून जो 3 म्हयने आमी घरा कडेन आमचो वेपार बंद करून आमी तें दूख सोंसलें। जेन्ना मार्केट मातशें उक्तें जालें तेन्ना सद्याच्या परिस्थितींत मार्केटान ग्राहक कसोच येयना आनी तातूंत एक हे भयाचें वातावरण परत निर्माण केलें की बाजारांत पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, कोण तरी कोरोनाग्रस्त हे मेळ्ळो आनी त्या कारणान आज ह्या मार्केटान ग्राहक येवपाचेंच बंद जालें आनी तेजेर आमकां खूब इफेक्ट जाल्लो आसा। घटना घडल्या तेजेर आमी मार्केट एसोसिएशन आनी वेपारी सगळ्या लोकांक क्लियर सांगूंक सोदता की अशी ह्या मार्केटान घटना घडोवंक नासलेली आनी ह्या अफवेचेर तुमी विश्वास करूं नाका। मार्केट पूर्णपणे सुरक्षीत आसा। जर अशी कितें घटना घडली तर स्वता मार्केटचे वेपारी पूर्णपणे मार्केट बंद करतले हें आमी तुमकां आश्वासन दिता। कित्याक आमी आमच्या सगळ्या वेपाऱ्यांक जायराती तर्फे पळय ही जायरात केला तयार, तुमकां दाखोवपाक हाडल्या मातशें पळय ही जायरात तयार केल्लेली आसा। हेजे सगळे आमी क्लोज घातल्या, सगळे घातलेले आसा आनी अवेअरनेस केल्या सगळ्या वेपाऱ्यांक आनी सांगतात की हेजे सगळ्या घटनेचेर तुमी हेजेर तुमी सगळ्यांनी हे वाचचें आनी मार्केट सुरक्षीत दवरचें। तशेंच सोशल डिस्टन्सिंग आनी कितें जे नियम आसा ते सरकारान केल्या किंवा CCTVन केल्या त्या नियमाचें पूर्णपणे पालन करचें। तशेंच आज जी घटना घडल्या ह्या मार्केटान ती पूर्णपणे अफवेची घडलेली आसा, अशें कांय घडोंक नासलें आनी आमी देवा कडेन सुद्दां मागता की अशें घडचें न्ही मार्केटान। जर अशें कितें घडलें तर पूर्णपणे आमचे पूर्ण वेपारी विश्वासान घेवन आमी पूर्णपणे मार्केट बंद करतले। रात्री 12 टायम आमी टायम दिला, आमी ओपन केल्या, आमी सोमारच्यान ते ओपन करतले। भाई म्हाका सांग तुमकां केन्ना मेयर कन्सिडर करिना जेन्ना लॉकडावन क्लोज बी करता? आमकां कळीत करिना। तो तेणें पेपराचेर दिलें, पेपराचेर जेन्ना जी बातमी वाचली तेन्ना आमकां कळ्ळें की मार्केट 4 दिसां खातीर बंद केलां म्हणून। आमी तेका वचून मेळ्ळे। मेयरान आमकां आपयलें कमिटीक, थंय आपयल्यांनी आमकां सांगलें बाजारान एक पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळा म्हणटाले म्हणून आमी तेजें कन्फर्म करून हाडलें। पूण मेयरान सांगलें आपणाक बंद करूंक जाय मार्केट म्हणून फाल्यांची तुमी बंद करा म्हणून 4 दीस बंद करूंक जाय। आमी म्हणून कन्फर्म करून मागीर बंद कर मार्केटाक, पयलीं कन्फर्मेशन घे। पूण तेणी कन्फर्म करूं ना दिसता। ते केस आसा ते दुसरे कडेन, केस हांगासरले केस न्हू ते। तेन्ना आमी तेंचे कडेन 2 वरां मागली, 2 वरां मागली की जी पॅरिशेबल आसा, आमो आसा तांकां एक तो भायर काडूंक एक चान्स दिवचो। एक बेळगांवची गाडी लागलेली भाजयेची कितें ती एक खाली करून दिवचो। ते आमचे मेयरान आयकलें आनी म्हाल जो कोणाक जो व्हरपाक जाय तेंच्यांनी व्हेलो आनी अशें करून कोणाचें नुकसान जावंक ना। हें नुकसान चोय
काल आमी ताका सांगून सांगलें की तेणी आमकां पयलें सांगलें की एक 7 ते 10 करा मार्केट ओपन. तेन्ना आमी सांगलें की रिक्वेस्ट केलें की 7 ते 10 कांयच जावपाचें ना कितें. तेन्ना आमकां 7 ते 12 1 पर्यंत आमकां दिवचें आनी आमी एक तुमचे हेज्या प्रमाणे 1 पर्यंत आमकां काळजी आसा. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतून लोकांक सांगूंक सोदता की 2 केसी घडलेल्यो. एक बार्रां की तिवूय ऑफर जाली. सेकंड घडलेली ती मार्केटा भायर एक बायल बसताली, मार्केटांतूय न्ही.